भारतीय मुस्लिम धर्माच्या आयची लढाई दिरण भाऊ सांगितल्याप्रमाणे हिंदू आणि मुस्लिम एवढा शब्द आपण यूज केला ना हिंदू आणि मुस्लिम दंगल जाता काणकोणा जाऊ रक्तपात जाता सांगू क्षत्रिय आणि तलवार फक्त घरात हातून दवरलात देवाऱ्यात पण सोलोपा विसरला अजून आम्ही फक्त काळांतरान तलवार सोडला आणि बसात पेन लायला गरज पडल्यार आम्ही तलवारी घेतले कारण जेव्हा मल्लिकार्जुनाचो साताऱ्याचो मा हे भायलीच्या गुन्हे खाटी येऊन पडलात जे कापी येऊन पडलात त्यांना यो रॅली करपाक आम्ही कशाच दिवपाना समर्थन कायद्याक आम्ही सलाम करतात कायद्याक आम्ही नमन करतात आम्ही कायदा तिका नाका पण परत समज मी फुल्ली विकास समज मी ऍप्लिकेशन दिले तर आम्ही ऑब्जेक्शन ऍप्लिकेशन दिपाना आम्ही त्याचा रक्तपात करतले स्टेटमेंट लागेल ऑफिशियल असा हिंदवी स्वराज संस्थेतर्फे समाज तमाम कानपूरकरांतर्फे ऑफिशियल स्टेटमेंट हा मगा संजय मध्ये पर्यंत द्यायला पडता काय प्रॉब्लेम ना काहीच प्रॉब्लेम ना काणकोणात महाशिवरात्रीक देव मल्लिकार्जुनाचो उत्सव छत्रपती शिवाजी महाराजाची उत्सव घरगुती गणपतीचं विसर्जन सार्वजनिक लोकमान बाळ गंगाधरांना आमकां शिकवण दिली की सार्वजनिक गणपती स्थापन करपाचे जातीचे मतभेद कुळाचे मतभेद एकमेकाचे मनभेद कुशीन दवरून सार्वजनिक गणपती दवरपाचो त्याचे विसर्जन सावडेर आमच्या सायबीण मायाचे उत्सव पाटपाई आमच्या फेस्त ह्योच परंपरा काणकोणच्यो याच्याशिवाय काणकोणची आणि परंपरा पडटा की ट्रेडिशनल ट्रेडिशन म्हणजे कितें या काप्याक खबर ना की ट्रेडिशन म्हणजे पूर्वजन स्थापन करून दवरले ते ट्रेडिशन त्यांनी स्वतः स्टेटमेंट दिला असा की 5 वर्सां चलता पण जाणे दिलेली फुलकार बाकी जितले मुसलमान आहात त्यांचे बहिष्कार त्याच बरोबर अनेक गोष्ट सांगता तुमका पट्टा काय म्हणा आमका शेनवाराचो बाजार बंद आहे आमका शेनवाराच्या बाजारात हुबळीसान आणि कुमकाचं दिले तर मनीस ताका बंद मेळा बंद गोवा बाजार वचून घेऊया काणकोणची आमच्या भुरगी समज कितें शेतकरी करता त्यांनी किराय घाल्या काणकोणचा बाजार बंद काणकोणाक हुबळीसान आले तर हे नाका आमकां मुसलमान नाका त्या बाजारापासून टोपी घालून बसतात काणकोणाक खंयचोय मुसलमान टोपी घालून पावचे ना काणकोण तुमची टोपी तुमची मशिदाक तुम्ही करात धर्माच्या विरुद्ध खंयची बायल मनीस हिसाब करून पावचे ना काणकोणाक मोहनदास बाब आता आयज आमी जायते 40 वर्सांनी मेवले हिंगा हेच्या निमित्तान कितें स्टुडंट्स आंदोलनाच्या नांवान आनी हेच काणकोणच्या भागान आमी सगळे हाजीर आसात आमी जायते सिनियर सिटीजन जालेले आहात आनी आमी सगळे हे स्टुडंट 50% बस कन्सेशनय आमी पार्टिसिपेट केल्ले मार्क्स स्कॅन्डलानूय पार्टिसिपेट केल्ले पूण आयज जे वातावरण चलता फॉर एक्झाम्पल हांगा काणकोणान 1-2 दीस जाले हे खबरो आयकोंक आयल्यात की हिंदू मुस्लिमाचे कितें तरी वाद जाता म्हणजे दे आर हॅव्हिंग डिफरन्सीस आनी हितून थोडे स्टेटमेंट लोकांक बरे डायजेस्ट जावना गोंयकारांक हेचेर तुजें मत कितें म्हाका दिसना की काणकोणा हिंदू मुसलमानाचो वाद आहा म्हण खंयच्याच मुसलमानान वाद केल्लो पळयला कालच्या इन्सिडेंटाक खंयच्याय मुसलमानाचो स्टेटमेंट ना सो हो वाद उखून कोणी काडलो कांय ठरावीक एक कंपून जे स्वताक हिंदूचे रक्षक स्वता म्हणणार ते हिंदूचे रक्षक बिक्षक कांय न्ही ते स्वार्थी लोक तांचें कारण सांगता की ज्या तरेन काल काणकोणा मोर्चा जालो तो खरो म्हणजे काणकोणकारांक लज ही काणकोणचो लोक तो प्रोग्रेसीव आसून सुद्दां थंय वचप आनी सरकाराची नामुश्की कित्याक सरकार प्रोवोकेटीव स्पीच जेन्ना जाता तलवारी काडपाच्यो वाजी काडपाच्यो तेन्ना सरकारान ताजेर कारवाई करपाची डेप्युटी कलेक्टराची आनी इन्स्पेक्टराची जबाबदारी एक्चुली दे आर फेल टू डू ड्युटीज तांगे ड्युटी करपाक ते फेल जाले कित्याक तांगेली जबाबदारी अशी प्रोवोकेटीव स्पीच फाल्यां कोणी वतलो आनी कोणाक मारतो म्हणटा तें जावंक शकना तातूंत तितून म्हाजो चड निशेध आहा की जितेंद्र आमशेकार म्हणटो दामोदर विद्यालयाचो हेडमास्तर जो ते व्हडले थंय रक्तपाताच्यो आनी तलवारी काडपाच्यो आनी बाकीची भाशणां करतात आनी तो जर भारतीय संस्कृतीचो रक्षक म्हणटा तो भारतीय संस्कृतीचो रक्षक म्हटल्यार ताणें पयलीं फेरयांचो ड्रेस तो घाल शाळेंत येता पळय तो बंद कर म्हणून ताका रामदास स्वामी भशेन लंगोट मार आनी शाळेंत हेडमास्टरपणा येवंक जाय तेन्ना मागीर सांग आपूण भारतीय म्हण पॅन्ट आनी हे फिरग्याचे कपडे घालता थंय शेणी दवरता फिरग्या हेजेर कपड्याचेर आनीक आपूण हिंदू म्हूण सांगता लज दिसना लंगोट घालून यो म्हूण सांग शाळेंत मागीर पळयात हिंदू तूं कितले आहा तें आनी अशेंच म्हाजो हांव एक क्रिस्तांव म्हजें नांव एंथनी डिसिल्वा पूण म्हाका दिसता अशें म्हणप म्हणजे तेमी टोपी घालप ना आनी तेंची बुरका घालप ना फाल्यां तुमी आमकां आमच्या गोड्याक रोजराकच घालनाका म्हणटा कोणें कितें खावप आनी कोणें खंयचो ड्रेस हें करप हो प्रत्येकाचो वैयक्तीक हें भारतीय घटनेन प्रत्येकाक अधिकार दिला हांव खंयचे कपडे घालप आनी खंयचे कपडे घालप ना म्हणटे आतां जितेंद्र आमशेकार जर पॅन्ट आनी शर्ट घालता म्हाजो आक्षेप ना पूण तो जो भारतीय संस्कृतीन मान दुसऱ्या जर अमके घालनाक म्हणटा ताणें लंगोट घालून शाळेंत वचपाचें आनी आदर्श घालून दिवपाचो की आपूण भारतीय कपडे घालून शाळेंत येता आनी बाकी सगळे भुरग्यांक तेच करा म्हण आनी ना ताजे वयर दुसरें आहा म्हगेलें म्हणजे हाजोर तसो जालो की दामोदर विद्यालया फाल्यां जर मुस्लीम भुरगो शिकता तर तूं ताका एक तर फेल करतलो किंवा ताका सारको शिकोवच ना हें आता म्हण एक शिक्षकाक हें लांछनास्पद सबंद शिक्षक कम्युनिटीन करपाचो निशेध करपाचो तुम्ही कितें तुमकां कितें दिसता हेचे बद्दल एक थडक्यान एक मिनटेन इतलें सांगता दिसता की भारतीय घटनेन आमकां अधिकार दिल्लो आसा की पोट तुमचें नांवूय सांगा सर म्हाजो अजीत पैंगीणकर हांव प्रेस रिपोर्टर होय भारतीय राज्यघटनेन आमकां एक अधिकार दिला की खंयी वचून पोट भरपाचें
आजवर तसली अमक्याच समाजान हांगा धंदो करपा जाय थंय धंदो करपा जाय हें न्ही. आमचे काणकोणचे कितलेशे लाखांनी लोक भायल्या देशांनी वचून चड करून अरब कंट्रीज काम करतात. त्या लोकांचेर असोच प्रसंग आयला ताणी कितें करपाक धंद्यान धांवट येवपाचें हांगा. आतां काही हे आसा गोश्टी तुमी करात, कित्याक आमी कितें जुलूस काडटाले जाल्यार लोकल लोकांक घेवन तुमी काडात. भायल्या लोकांक तुमी काडनाका म्हण सुद्दां ते मान्य करतात. टोपी घालनाकात आनीक तांगेले ते बाकी कितें करना हें बरोबर न्ही. म्हाज्या मनान अशें जालें, हांव एक क्रिस्तांव हांवें तुका सांगलां तशें, हांव एंथनी डिसिल्वा, पूण तेमी जे म्हणलें तेमी टोपी घालप ना, बुरका घालप ना, हिजाब घालप ना. फाल्यां तुमी थोडे क्रिस्तांव थोडे आसा काणकोणांत, फाल्यां तुमी क्रिस्तांव लोकांक सांगतले सायबीण हाडप ना, रोजराकोत घालप ना, काणकोणाक कशें आसा, बेंतीन घालप ना. काणकोणाक हिंदू आनी क्रिस्तांवां भितर कसलोच भेदभाव ना. पळय फाल्यां हो जावपाक शकता. क्रिस्तांवाच्या प्रत्येक सणाक उत्सवाक आमचे हिंदू लोक वतात. हिंदूच्या प्रत्येक उत्सवाक आमचे क्रिस्तांव लोक हय. येतात. तेय बी पुरसांव काडटात, हेय पुरसांव काडटात. असले केन्नाच आयज जावंक ना, पूण अशें जर तर अशें जावपाक दिलें आनी आमी थंड रावले, अशें वाद असो टोपी घालप ना आनी कितें बुरका घालप ना, तेंचे न्हेसपाचेर धार्मीक कलह जातलो, गांवांक झगडीत आनी एक दीस पयलीं आमी कमी पडल्यार आमकांय तेच करतले. आनी देव बरें करूं सर. हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसम नांदोली. हो व्हिडियो चोयन मुजेर एक कांपेर आशिल्लो. खबर कोणी जाली आसतली काणकोण, पूण तो व्हिडियो मागीर सगळे पावत न्हू. नंबर 1. नंबर 2, हे सगळे चोयल म्हणटरीच म्हाका एक जितेंद्र बाबाक सांगपाचें जाता. जितेंद्र बाब तुगेलें चुकोला, हे मुगेलो व्यू, तूं चुकोला. चुकोल म्हण प्रॉब्लम ना, चुकताय सगळ्याचे, पूण त्या चुकीक तुवें गुन्या बोगसड मागपा जाय. पूण तूं जीत कोण धरतर ना, आपूण गुन्या बोगसड मागोच ना, देन दॅट इज अप टू यू. बट कितें चुकोल तेंय सांगत तुका. पयले सुवातेर यू हॅव नो रायट टू डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन their क्लोदिंग. तूं पड म्हणटा टोपी घाल काणकोणा येवपाक दिसना, हिजाब घालूं मेळपाना. वॉट लँग्वेज इज दीस? द नेक्स्ट मोमेंट तूं उलयता अबावट संस्कृती, भारतीय संस्कृती, गोंयची संस्कृती. शेम ऑन ऑल ऑफ अस गोवन्स and shame on all the Kankonkars who have not yet spoken about this fellow till now. And shame on Hindus and Christians of Kankon also. And ही भाषी धमकी. There are so many unconstitutional things you are doing. आणि मागी म्हणतो तुम कायद्या पालन करत म्हणतो. What are you talking? Well, you have no right to stop anybody from working anywhere in India. If that is what together agenda and Sanskriti is, then etle por tuj barabar hai, and if they are following you, where are you people? Every time Goa is being sold. जेतना गोयचे मातयेचेर अत्याचार जाता. गोंयांत हजारांनी फ्लॅट येताय आनी भायले दिल्लीवाले आनी हेर गांवचे येन गोंया भोगताय. त्यादोड तुमगे संस्कृती होऊन गेली. द बिगेस्ट संस्कृती ऑफ इंडिया इज टू प्रोटेक्ट अँड टू लव आवर लँड. देश पहिला म्हणटा आमी, नेशन फर्स्ट, गोवा फर्स्ट, नॉट दॅट हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन्स. दुसऱ्या म्हणटा टोपी घालप ना. हू आर यू टू डिसायड दीस? हू आर यू टू डिसायड दीस? तुझ्या घरान जर तो टोपी घालेल जायत, तू त्याक सांग टोपी घालनाक म्हण. वेन इज मुव्हिंग ऑन दिस इंडियन अर्थ, यू हॅव नो रायट टू से दिस इज अनकॉन्स्टिट्युशनल. आणि ऑन टॉप दुसऱ्या तोंडान तू सांगता आपूण कायद्या पालन करता. आणि त्या बायलांन हिजाब घालप ना. हाल तू आमच्या क्रिस्तांव बायलांकूय तेच सांगतलो. तकलेचे वेल गायना काय म्हणटलो, इगोचे वयत तेदो घराक वचोन भायर सर तेदो. थोड्या दिसान तू म्हाका म्हणटलो बेंतीन गायनाका, रजरा कोण गायनाक म्हणटो तूं. आज ते आमच्या काणकोणा तू मस्का पालीस कोता, सायबिणी फेस कोताय म्हणून. सायबिणी फेस कोताय जाल्यार कितें जालें? तू गोगत लागपा ना. इफ यू कॅन डेअर टू स्पीक सच वर्ड्स अगेन्स्ट दिस कम्युनिटी टुडे, हू आर मोर दॅन 17-18% इन इंडिया, आमचे असल्या तू 2.7% क्रिस्तांवांक तू एसको मुट्टलो. आणि काणकोणा कितू आहे रे पर्सेंटेज क्रिस्तांव?
It's a shame on even the Christian. Some of the Catholics should have spoken out against this. तुम सोमना काय तुमचे येईल ना मग आज तेचे येईल फाल तुमचे येतले हाल एकला दोन रोजरा कोण काळ म्हण जाल्यार मागीर तुमची कोतली. Is it not constitutional for us to wear whatever we want to wear? Is it not constitutional to eat whatever I want to eat? हेज्या पयलीं दोग जर हिंदू भाव आमगेले तेमी म्हाका बायट्स दिले तेजे and they are the top leaders in Goa of the Easter years. 40 वर्स पयलींचे जे 50% बस कन्सेशन म्हणून रिजर्वेशन ऑन द मेडिकल आणि मार्क्स स्कॅन्डलांचेर आमचे बराबर मुज बराबर तेज बराबर आमी एकठांय झुजलेले हिंदू क्रिस्तांव म्हणून हे मनशागे नियाळचोय काय बरें. And this person, he's giving threats, supposed to be Jitendra, the teacher or the headmaster or the principal. किती शिकवत तू भुरग्यांक? Shame on a teacher like me. I have been a teacher for 30 years. रोखता उपरगोत तू तलवार भितो दवरल्या भायर काडपाक वगत लागोसना पेन गायला तिसरे आनी म्हणल्यार तू त्या सावता तिगेन धंदो करपा न्हय. इज इट इलिगल टू मेक दॅट धंदा? ते इलिगॅलिटी कितें कोताय जाय तूं तेका बंद कर. ह्यो इलिगॅलिटी करपाक कोण दिताय? मोस्ट ऑफ द इलिगॅलिटी करपाक दिताय ते हिंदू न्हय रे, क्रिस्तांव न्हय रे. तेंगे रेशन कार्ड कोण कोताय, तेंगे इलेक्शन कार्ड कोण कोताय? हिंदूच न्हय रे. जाल्यार तूं तेका वचोन दिता मरे. तुगे ही संघटना घे थिंग वसाय पयले. फर्स्ट गो देर एंड स्टॉप दीस पीपल इन द रूट. डोंट ट्राय टू गिव प्लास्टर ऑन द वुंड. वयले गेट टू द रूट कॉज ऑफ ऑल दीस. हे पेकलो हिरीत गोरगोड्यो ओपन करप, स्किन काडप, दिस इज नॉट रायट. यू हॅव अ रायट ऑफ योर्स. तू तेका धंदो घेयनाक म्हूण सांग. तुगे लोकांक, तुगे फॅमिली, तुगे कोण आयकताय तेका सांग मुसलमानां कोण सब्जी घेयनाक म्हूण सांग. दॅट्स ऑल. Nobody can stop you from telling others and if people don't want to buy. तेको घेयना काय बरं तुम्ही? But you have no right to tell them not to do business there. हे सगळे दिल्लीवाल्यान गोंया बिझनेस करून गोंय लुटून वयताय मरे. खूंय आसताय तुमी? दीस रात आम रस्त्याचे मोटाय. तेतो तुगे ही परंपरा, तुगे कल्चर हुयत रे, तुगे रिती रिवाज होयत रे. डोंट डू ऑल दीस पॉलिटिकल गेम्स. Sometimes these are the people. ते म्हणटाय न्हू मारो सालो गोली से. मागीर कितें? कपड़ों से पहचान सकता है, गोली मारो सालों को. ते भाशेन थंय गेला. तलवार भितो दवरला भायर काडले. अरे तुगे कॉम्युनल डिवायड करपाचें तुगेलें हिंगावू ना तें. हे थोडे पड तुजे बरोबर आहले आमी आयडेंटिफाय केले तेमकां आमी जाणाय. These are the same common people. सांगोळ येताय थिंग डिस्टर्बन्स कोताय, सन तुझे आर्याल वयताय थिंग डिस्टर्बन्स कोताय. आनी थोडे इवन इन द नेम ऑफ शिवाजी महाराज दे आर वॉन्टिंग टू बिझनेस. प्रॉपर्टीज केलो आय थिंग रस्ते मागताले. इट हॅज बीन ओपन इन द असेंब्ली. शिवाजी महाराजा देखून तुम सोडय. थोडे तो एसो मनीस आय असले तुम सांगोळ कोताय. एवरी इयर फेस्त्याक म्हळ्यार कॉमेस तुमगेले. आनी हे सगळे एक प्रोग्राम्ड ग्रुप आहा तो. इवन इन दीस ग्रुप ऑफ yours, I don't think so that Kankonkars are not the people who are dying for drinking the blood of any humans. And this is what Kankonkars must come out and speak it out. Stop this root at the root cause. Yes, this is a cancer. It is going to engulf all of you. Not only Kankonkar, it is going to engulf the whole of Goa. आणि तो सांगत ते भाशेन तलवार काडले. सो तलवार एक दीस काडली, 2 दीस काडली, मागीर सगळे सदां वगरातले. तुमी चाळून घालपा येयले. आय ऑल्सो डोंट एग्री विथ सर्टन मुस्लिम्स. I have even experienced it personally. But you have to deal with those Muslims who are doing such a thing. You have to deal with Christians who are doing with this. You have to deal with Hindus who are doing with this. Rape, murders. कोण सगळे मुस्लिम कोताय? जितेंद्र बाब मुझे एकूच मागणी आहा पळय, हात जोडून मागता.
Don't get a divide, whether it is Kankod or Velli or Sankod or Sanjare. Stop this. Fight for the unity of Goa. Fight for Goa. Bring this same force of yours. Or तुका पॉट फोर्स आहा तो फोर्स हाड. In places like Bhutani, DLF, Lodha, MVR, ज्या ज्या जाग्याचेर गोंय पड लुटून काबार कोताय तिंगे तुमगे हो आख्खो ग्रुप घेन. I feel ashamed. If there are Kankonkars in this group, it's a shame on all of us as Goinkar. And ते Kankonkar group on the Torkoli Krista Hadaitu, it's a shame on me and you also. So please, Jiten Bab, stop this nonsense. Accept the words, statements made by you are derogatory and they are actually, they need to be condemned by every Goan. And I don't understand why the police kept quiet for so long first. Magir ki complaint killing. Why? Complaint need to be done. The police should have taken a so moto action on this. Dev Bare Guru, thank you very much.